मांडवी न्हंयवेल्या पणजेच्या तिसऱ्या पुलाक पयलीं फिटनेस सर्टिफिकेट मेळोनी मागीरूच पुलाचें उक्तावण करचें। कारण ह्या पुलाच्या सल्लागाराक सुरत आनी पाटणा पुलावयल्यान काळ्या यादीत उडयला, काँग्रेसीन म्हळां। फुडल्या म्हयन्या मेरेन पूल येरादारीक उक्तो करप मुश्कील अशें काँग्रेस म्हणटा। हे तुमचे मार्फत हांव सरकाराचे दोळे उगडपाक सोदतां, गोंयच्या लोकांच्या लक्षांत हाडून दिवपाक सोदतां की आमी घाई करून जंय 100 वर्सांची तेजी जी हें आसा, लायफ आसा, तें लायफ आमी 2-3 म्हयन्या खातीर कित्याक हें करपाक जाय? अशी कितें घाई गडबड आसा? सरकारान जर पुलाचेर वयर चडपाची वेवस्था करता इनॉग्रेशनाक, जाल्यार सरकारान देंवपाची वेवस्था पयलीं करपाक जाय न्ही इनॉग्रेशनाक करचें जाल्यार। आतां तो सगळ्या लोकांक उबो जावपाक जाय, आमकांय वापरपाक मेळपाक जाय, तुमकांय वापरपाक मेळपाक जाय, सगळ्यांक वापरपाक मेळपाक जाय की आयज एज ऑन टुडे what is the cost of this bridge? Nobody knows. हे व्हडली गोष्ट लिपोवन आसा, अजुनूय लिपोवन आसा। सो सरकारान ताबडतोब जाहीर करचें की ह्या ब्रिजाचें एस्केलेटेड कॉस्ट कितलें, ते कित्याक इतलें एस्केलेशन जालें तेजेर तेंय एक्सप्लेन करपाक जाय, आनी आयचें कॉस्ट तें कितें आसा तें। हेंचे इलेक्ट्रिकल आनी लायटिंग वर्क्स तो दुसरो स्कॅम, एक पयलो स्कॅम तो ब्रिजाचें सगळें चल्लां तें एस्केलेशन आनी कॉस्ट वाडटा तें। इलेक्ट्रिकल आनी लायटीचें जें कामाचें कॉस्ट आसा तें पयलीं टेंडर जें जाल्लें आसा, वर्क ऑर्डर दिल्लें आसा, तितून इन्क्लुडेड ना। तें कित्याक इन्क्लुडेड नासता? बिकॉज टॅक्नोलॉजी चेंजींग, टॅक्नोलॉजी 1 वर्स पयलीं आशिल्लें आयज उरना, आनी त्या खातीर इलेक्ट्रिकल आनी वर्क्स जें काम आसता तें ब्रिजाचें काम कंप्लीट जावपाक येवचे पयलीं तें टेंडर करप आसता फ्रेश। खंयचे लायट्स लेटस्ट कितें येयल्ले आसात त्या प्रमाणे GSIDCन जाणीवपूर्वक तें डिले केलें, आनीक टेंडर नासतना ही कामां तांकांच दिलीं एडेड कॉस्ट म्हणून। आनी कितले एडेड कॉस्ट? 30 crores